ह्या सुवाळ्यार ह्या पुरबायच्या कार्याक हांगासर बारकूर फिरगजेचे विगार बाप भोवमानादीक रोनाल्ड मिरांदा बाप हांगासर हजर आसात आणि उपाध्यक्ष मानेस्त जोसेफ फर्नांडीस ते हांगासर हजर आसात आणि श्री इनायतुल्ला बडकळ तंजीम संस्थेचो अध्यक्ष ते हांगासर हजर आसात. तुमची उपस्थिती आमी मानून घेता आणि तुमकां बरो येवकार आमी मागता. ताळयो सावळ तांकां सैऱ्यांक देव बरें करूं. आणि आता भासाभास संवाद आमकां असले कार्य पळोवंक मेळचें आयकूंक मेळचें भोव अप्रूप. पूण हांगासर ह्या कविता फेस्तांत आमकां आयकूंक मेळचें पळोवंक मेळचें तें आमचें भागच. म्हजी जीण म्हजी कविता ह्या विशयाचेर डॉक्टर राजय पवार आणि एवॉर्डी सय्यद समीउल्ला बर्मावर तांणी हांगासर मुखार मानशेर येवन तांची मानाची बसका स्वीकार करूंक विनंती आसा. अध्यक्ष तांकां बरो येवकार हांगासर मागतले गुलाब दिवन. हांगासर मानशेर आसात दोग अपुरबायाचे मानेस्त. तांची वळख आमच्या मुखार आतां करूंक आमच्या मुखार येता कविता ट्रस्टाचो ट्रस्टी मानेस्त विलियम पायस. मंगळूरच्या तशें गोंयांतल्या कोंकणी संवसाराक राजय पवार काही परकी न्ही भोव वळखीचो तशेंच मोगाळ लागशिलो म्हळ्यार तो एक पॉवरफूल पवार. प्रोफेसर ताची वळख तुमच्या मुखार दवरूंक म्हाका चड खुशी भोगता. डॉक्टर राजय पवार गोंयच्या कला अकादेमीच्या कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्स असो प्रिंसिपल ताच्या बराबर गव्हर्मेंट कॉलेज इन केपें हांगाच्या कोंकणी संशोधन केंद्राचो कोऑर्डिनेटर. फाटल्या 29 वर्सांत हांव शिक्षकाच्या वृत्तेंत आसो डॉक्टर राजय पवार केपें कॉलेजीच्या कोंकणी पदव्युत्तर विभागाचो मुखेली आशिल्लो. पावस फुलां आजोळ आल्बम ताचे कविता संग्रह अंता अंता श्रीमंता आमचो आत जगन्नाथ डरने का नहीं जमले रे जमले नाटक एका नाटकाचे 1 2 3 टेन्शन फ्री हे ताचे नाटक. गिरमीट ओली सुकी ताच्या निबंधांची पुस्तकां कोंकणी कवितेचो इतिहास समीक्षेचें पुस्तक त्या शिवाय भुरग्यां खातीर सैम आणि रूख मारो 3D पुस्तक ताणें परगट केलां. जायत्या संगीत आल्बमा खातीर फिल्मां खातीर ताणें गितां बरयल्यांत. गोंयांत चलिल्ल्या अंडर-17 विमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कपा खातीर ताणें प्रोमो सॉंगूय बरयलां. ताणें जायत्या नाटकां खातीर दिग्दर्शन दिलां. नटन तशें निर्देशना खातीर ताका प्रशस्तूय लाभल्यात. किंग ऑफ कॉमेडी बिरूद ताका लाभलां. कोंकणी गजालां ताणें वेगवेगळ्या राज्यांनी सादर केल्यात. कोंकणी कवितेचेर पयली डॉक्टरेट केल्ली कीर्त डॉक्टर राजय पवाराक फावो जाता. हांकां तुमच्या समेस्ताच्या नांवार ह्या भासाभाशेक स्वागत म्हणटा. देव बरें करूं. मानेस्त विलियम पायस तुमकां तांची वळख आयकतना आमकां कळ्ळी तांची जडाय जायती आसा म्हणून. आता भासाभास संवाद अपुरबायाचे कार्य डॉक्टर राजय पवार आणि सय्यद समीउल्ला बर्मावरा मध्ये ताळयोंचो शिवर परत तुमचे हांव. देव बरें करूं. देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक येवकार. ह्या आशियानाच्या शामियानात बसल्यात आमी आणि आयज हांगा मथायस कुटुंबाचो कविता पुरस्कार कविता ट्रस्ट जो दिता दर वर्साक तो लाभिल्ले आमचे नवायती कवी सय्यद समीउल्ला बर्मावर हे आमचे लागीं हांगा आसात आनी तांचे कडेन ही चर्चा ताजे पयलीं सगळ्या कडेन मागता की ताळयांनी आमी तांकां परबी भेटोवया ह्या पुरस्कारा खातीर. देव बरें करूं. समीउल्ला बर्मावर हे 1956 ह्या वर्सा भटकळ गांवांत जल्माक आयले. आयज तांची पिराय 68 वर्सां आसा. 68 वर्सां पिरायेच्या
20व्या वर्सा सावन कविता बरोवंक सुरवात केली नवायतींतल्यान. सुरवातेच्यो कांय कविता तांणी उर्दू भाशेंतल्यान बरयल्यो, पूण उपरांत जेन्ना तांकां जाणवलें की आपली नवायती भास जी आसा, नवायती बोली जी आसा, जी कोंकणी कडेन लागीं आसा, तातूंतल्यान आपणें बरोवंक जाय आनीक सातत्यान आयज मेरेन ते नवायतींतल्यान बरयत आयल्यात, सातत्यान ते बरयतात आनी ताजे खातीरच तांकां हो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. सुमार 200 वयर तांणी रचना केल्यात नवायतींतल्यान. नीट वाट हो तांचो पयलो कविता संग्रह, दुसरो कविता संग्रह तांचो येवपाच्या वाटेर आसा. हाच्या भायर तांणी वेगवेगळ्यो सीडी, कॅसेट्स ह्या रुपांतल्यान नवायती शायरी, नवायती कविता लोकां मुखार पावयल्यात आनीक त्यो आयकुपाच्या रुपांतल्यान आमचे मेरेन येतात. एक बरी गजाल घडटा तातूंतल्यान सीडी आनी कॅसेटीच्या रुपांतल्यान, कारण नवायती जेन्ना बरयतात तेन्ना ती आमकां स्क्रिप्ट जी आसा, पर्शियो अरेबीक स्क्रिप्ट जी आसा, पर्शियो अरेबीक, सो ताजो आमकां थोडोसो त्रास जाता कारण आमकां ती समजना. पूण जेन्ना आमी आयकतात त्या वेळाचेर आमकां तें बंधन उरना आनी आमी नवायती कवी कितें सांगता हें आमचे मेरेन पावता. सामाजीक विशय आसत आनी खूब महत्वाची गजाल म्हणजे गजल रूप जें आसा, शायरी जी आसा, हातूंतल्यान आमकां कोंकणी कविता मुखार व्हरपा खातीर सगळ्यांत चड योगदान मेळटा तें नवायती बोलींतलें. नवायती बोलींतल्यान ही चड मुखार पावता. ताका लागून ह्या नवायती बोलींतली ही कविता मुखार व्हरता आसतना ज्या 10 जाणांनी मेळून एक नवायती महफील स्थापन केली, ताचे एक हे वांगडी, आनी नवायती महफिलाचे म्हाका दिसता आतां तुमी प्रेसिडेंट आसात, आनी नवायती महफील खूब बरें काम करता. सातत्यान लेखन आनीक सादरीकरण अशा पावंड्याचेर समीउल्ला बर्मावर म्हणजे आमचे तुमचे समी, खरें म्हणजे समी ह्या नांवान ते बरयतात, पेन नेम तांचे समी आसा. आनी समी हाजो अर्थ उर्दू भाशेंत आयकुपी, लिसनर, सुन्नेवाला. सो अशा अर्थान आनीक कवी आनीक तो आयकुपी हे रेअर कॉम्बिनेशन आसता, नाजाल्यार कवी सदांच दुसऱ्याक आयकत आसता. पूण तरी लेगीत ताज्या नांवान हें आसा आनीक समी ह्या नांवान ते बरयतात. आज मेरेन तांकां साबार पुरस्कार मेळिल्ले आसात. हांव कांय तातूंतले तुमच्या मुखार दवरता. 2002 वर्सा अखिल भारतीय कोंकणी परिशद, कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठान हांचे वतीन ताका पुरस्कृत केल्ले आसा, पुरस्कार दिल्लो आसा. 2006 वर्सा तांकां भटकल मुस्लिम जमात बेंगलोर हांणी जश्न ईद प्रोग्रामाच्या वेळाचेर तांचो सन्मान केल्लो आसा. 2007 वर्सा उत्तर कन्नड जिल्हा कन्नड साहित्य संमेलन भटकळाक जे जाल्ले थंय तांचो सन्मान जाल्लो आसा. 2010 वर्सा भटकळ तालुका कन्नड साहित्य संमेलन हांगाय तांचो परत सन्मान जाल्लो आसा. मुस्लिम लेखक संघ हांचे वतीन तांकां 2008 वर्साक ताणें आयज मेरेन शायरी आनी नवायती हातूंतल्यान निरंतरपणान केल्ल्या कामा खातीर तांकां डॉक्टर ह्या नांवान पाचारून तांकां डॉक्टर समीउल्ला बर्मावर असो तांचो उल्लेख त्या वेळाचेर जाल्लो आसा आनी केल्लो आसा ह्या मुशायऱ्यां भितर. सो अशे तरेचे हे समीउल्ला म्हणजे समी आमच्या मुखार हांगा आसात. आमी चर्चा मुखार व्हरया. फक्त आमचे कडेन हांगा गोंयच्यानय आयिल्ले भाव आसात आनी खास करून मंगळूरचे कांय घडये आसात की जांकां मे बी नवायती कितें कितें जालां और नवायतीन कितें मेळटा काय मेळना ह्या संदर्भांतल्यान हांवें जेन्ना अभ्यासाक सुरवात केली त्या वेळाचेर म्हाका दिसलें की फक्त कांय मेजकीच पुस्तकां आसात जातूंत भितर नवायतीचेर बरयल्लें आसा वा नवायती लोकां विशीं, नवायती भाशे विशीं बरयल्लें आसा. विक्टर डिसोजा हाचें द नवायट्स ऑफ कॅनरा, डॉक्टर मोहिद्दीन मोमिनाचे तारीखे कोकण जे आसा तें आसा. आलेक्स पायसाचे द नवायती एन अकाउंट ऑफ देअर हिस्ट्री अँड देअर कस्टम. डी.व्ही. चव्हाणाचे एक सुंदर पुस्तक आसा द प्रॉब्लेम्स ऑफ नवायट्स इन इंडिया. अशी तरेची कांय मेजकी पुस्तकां आसात जातूंत भितर आमकां ही म्हायती मेळटा. अदरवायज आमकां नवायती बोली विशीं आमी खूब पयस उरतात. हे ब्रिजींग जें आसा, हे गॅप काडप जें आसा, तें ब्रिजींग करपाचें जें आसा तें काम कविता ट्रस्ट करता, तें काम मेल्विन बाब आनी तांचे संघटन आनी मंगळूरचे कांय लोक जे करतात. ताच्या खातीर तांकां आमी सबंद कोंकणी समाजाचे वतीन देव बरें करूं म्हणटात. हांव जेन्ना नवायती भितर तांच्या हातून रिगलो आनी नवायती आयकुपाक लागलो त्या वेळाचेर म्हाका अजापाची गजाल दिसली. म्हणजे आमी घडये आयज भायर ती गॅलरी आसा ताका गॅलरी म्हणटाले, पूण तांच्या हातून वसरी उतर अजुनूय जिबेर तांच्या आसा, वसरी म्हणटात. किंवा तांच्या हातून जी खाणां आसात, नेवरी आसा तांचे भितर, मुगा गोडान आसा, अशे गोड स्विट्साचे वेगवेगळे प्रकार आसा, गंवा गोडान म्हणून आसा आनी त्याच नांवान ते वळखतात.
आनी आमकां दिसता अरे हे सगळे तर कोंकणी आसा, हे नवायती बोली जी आसा कोंकणीचीच एक बोली, ह्या बोली कडल्यान आमी इतले ते पयस उरल्यात, पूण आतां आमी लागीं वचपाक जाय. पंदनाम तांचे आयका गे सय्यानो हे लोकगीत खूब फामाद लोकगीत आसा. समीउल्ला बर्मावराचो आनीक एक खाशेलो भाग वा गुण अशें आमी म्हणया की ते खूब आयकुपाक गोड लागतात, ते गायतात खूब सुंदर, ते सादर करतात खूब सुंदर. गोंयानूय तांची खूब सादरीकरणां जाल्लीं आसात. हांव ह्या चर्चेक मुखार वचच्या पयलीं तुमचे कडेन मागता की तुमी तुमची एक खंयची कविता गावन एक ल्हान कडवें आमकां आयकुपाक दिवचें. गोड 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 खावपाक दिवचें अशें म्हणटात. अच्छा राजे पवार साहेब, हांव भल्ली आभारी आसा कोंकणी आमचे कविता ट्रस्टचे आनी आसले मेथ्यस फॅमिलीचे की म्हाका आसले तुमी हेजे काबील वळखले. मी नवायती कोंकणी भितर शायरी करूचे, नवायती कोंकणी जे कोण ती आमचे भटकल मुर्डेश्वर आणि मनकी वगैरे ते सायडा पर जापून होता, इवन रत्नागिरीच जापून होता आमची भास. हेजे भितर आमचे भटकले भितर एक 2 इन्सिडेंट इसले जाला अबुजा उपर, मी खास करून ज्यादा करून अबुजा उपर बरोवला तेजे भितर आसले 2 आमचे भटकले भितरकेच जाले आनी आमची कम्युनिटी भितरकेच जाला. राजे पवार साहेब तेजे उपर मी एक नजम बरोवलो, फुडें अबुजा उपर मी भल्ली बरोवला ते, लेकिन हो एक नजम जो कोण ते एट प्रेजेंट जो कोण ते अबुजाचे हॅरेसमेंट करून होता, रेप करून होता, तेजे उपर मी एक चंद शेर बरोवला ते. आमचे मालवीन साहेब आयको 2 शेर. राजे पवार साहेब तुम्ही ऐकलं असाल की उलयता आसतना जापून उरता म्हणजे उलयतात अशा अर्थान तीच चलता. म्हाका आमच्याकडे सिंगिंगचो शौक बचपन टुकून आसा. मैं पोएट्री करू शुरू केला मको में मुझी नजमी मैं खुद ज्यादा पडलो येता ते ऐका तुम्ही. हे खालीच आम्ही हिंदुस्तानी संगीतचो एक हे तुमकां ऐकवता. ती प्रार्थना करता फर्स्ट आबुली अल्लाह कडेन, देवा कडेन. इलाही तू बदलो जरा मोजी किस्मत, नजर कर तू आमचर रसो तुझी रहमत. इसरले तुझी तख्लीकेची ही नेमत, तमद्दुन पले लूट लो मोजी अजमत. जलौता मका टाकता आज को, जख्म तेज मारा चकीशी को. जलौता मका टाकता आज को, जख्म तेज मारा चकीशी को. अबुलीच्या आवाजी सांगता. मुझी आहोजारी में ऐको कोना, मुझे हक हिंगा जाते आशे फना. मैं समझो किसी आज मुझे मना, तू कस एक दाता मुझी ही सना. अबूली में कमजोर मोजे बदन, मरूचा फुड़े निसली मोजे कफन. अबूली में कमजोर मोजे बदन, मरूचा फुड़े निसली मोजे कफन. जहालत पुसुंदार होनी पतर, ते काना ही पिल्ले दुधाचो असर. जहालत पुसुंदार होनी पतर, ते काना ही पिल्ले दुधाचो
सर राहत देवक ठेवली नाही यक्को कसर मुझे जीने दोज़ख हो कैलो बशर तुझी तख्लीक़ेची में शहकार हुए जहाची में जाली ते बेकार शय हो आम्हाला मग डिस्पोजल करून वाटलो म्हणून सुंदर जी एक अबला नारी असा त्यांच्या नवायती बोलीत आबुली म्हणल्यार बायल आनीक म्हाका खबर ना ते उतर कशें आयला पण घडये ते अबला नारी जे म्हणटात ताचे कडेन आबुली जुळटा आसात आनीक ती अबला नारी जी आसा ती देवा कडेन आक्रोश करता आपल्याचेर हे बलात्कार करपी जे मनीस आसात जाका पिल्ल्या दुदाचो पुसून जाचेर परिणाम जायना आपल्या आनीक बायले कडेन आवयपणान पळोवपाची नदर ताचे कडेन ना अशे तरेन ते आक्रोश करतात. ह्या सामाजीक विशयाचेर नवायतींतल्यान बरयल्ले. आमी जितली संवकळ करतले नवायती आयकुपाची तितले तितले आमकां ते ग्रास्प जायत वतले आनीक केन्ना केन्ना आमकां तांचो उच्चार जो आसा त्या उच्चारा भितर थोडेशे एक दोन मराठीचे शब्द दिसतात. आमी जेन्ना हांव म्हणटात तेन्ना नवायती भितर मी म्हणटात. ताचें कारण एक की हो पयली भाग जो आसा तो मुंबई प्रोविन्साचो आशिल्लो भाग आनीक त्या वेळार खुबसो मराठी कडेन संबंध आशिल्लो. नवायतीच्या संदर्भान सामके पोन्ने म्हाका जे लिखीत मॅन्युस्क्रिप्ट जी मेळ्ळी ती एक म्हाका मेळ्ळी ती अब्दुल रहमानाची आनीक ती अब्दुल रहमानाचो पंटू जो आसा ताजे कडेन 1835 तातूंत एक गजल बरयल्ली मेळ्ळी आनीक त्या गजली भितर शेर जो आसा ताजो अर्दो भाग पर्शियन भाशेंत आसा आनी अर्दो भाग ताजो शेराचो नवायती भाशेंत आसा. हांव एक शेर तातूंतलो तुमच्या मुखार दवरतां. अज शौक तू ए शहपरी वाता रगत गालावरी. हो फुडलो भाग जो आसा वाता रगत गालावरी तो नवायती कोंकणींतल्यान आसा. अज शौक तू ए शहपरी म्हणजे तू तू व्हडली राणी कशी क्वीन अशा अर्थान. तू शहपरी क्विना भशेन तूं आसा आनीक तुजे गाल जे आसात ते सामके रगत भरिल्ले अशे तरेचे गाल आसात पिंगशे. वाता रगत गालावरी रगत गालावयल्या व्हांवता असो अर्थ न्ही. ए लब चू शहदो शक्करी जलता सदा उजापरी. सो ताजे वट जे आसा ते इतले साखरे सारखे गोड आसात आनी आपूण मात तुज्या मोगान सदांच भितर जळटा अशे तरेची 1835 आमकां नवायती एक्सपेरिमेंट करपी गजल मेळटा. आमी तशी नवायती आनी आसले कोंकणीचे आनी तुजे पर्शियनचो एक शेर आसा. इकनान पुख्त दीदम कुत्रान घेऊ गेला शमशीर मी कशीदम नालाचे पार झाला. संसार मी कशी देऊ नालाचे पार म्हणजे आपण ती तलवार घेऊन आयला पण तो नालाच्या म्हणजे व्हाळाच्या पलतडीन पावला अशा अर्थान ते प्रेझेंट करतात. ताजी एक सुंदर कविता आसा समीउल्ला बर्मावराची. हांव मागतलो तांचे कडेन ती ताणी सादर करची पण हांव सुरवातेक फक्त आमचे गोंयच्यान आयिल्ले आनी मंगळूरचे जे भाव आसात तांकां ताजो थोडोसो जिस्ट कळचो ह्या नदरेंतल्यान म्हणटा. मनीस पयशां फाटल्यान कसो धांवता दुडवां फाटल्यान. आमी दुडू म्हणटात नवायती बोलीनय बी ताका उतर दुडूच आसा. सो दुडवाची रंगीन दुनिया दुडू असलो माल दुडू नातिल्ल्याक दुडू आसल्ले बलतात गा कंगाल. दुडू आशिल्लो जो आसा दुडू नाशिल्ल्याक कंगाल म्हणटा. आमचे मनोहरराय सरदेसाय म्हणटात की गिरेस्ताची गाडी जेन्ना बंद पडटा तेन्ना ती गरीबाकच दुखलची पडटा. जाचे कडेन पयशे आसात दुडू आसात ताजी गाडी बंद पडली की ती जाचे कडेन पयशे ना ताणेच दुखळची पडटा. अशे तरेन गरीब आनी गिरेस्ताचो संदर्भ घेवन तेवूय बी बरयतात. दुडू आसल्लो पांय मोडल्लो वरेत जावू शकता. दुडू आसात पांय मोडल्यात पूण तो नवरो जावपाक शकता. दुडू आसल्लो पांय मोडल्लो वरेत जावू शकता. दुडू नातल्ली सुघड कोसके म्हणजे ती बायल मनीस. दुडू आसल्ली सुघड कोसके हांगा कोण पुसता. दुडू ना म्हणून दुडू नातल्ली सुघड कोसके हांगा कोण पुसता. दुडू येऊन गेलान पायी जमनीत घुसता. दुडू आयले आनी तुजे कडल्यान गेले की पांय मागीर जमनी भितर घुसतात. दुडू येऊन गेलान पायी जमनीत घुसता. दुडू आसलेलो दुडू नातल्ल्याक पळोवन हासता. अशे तरेची ही दुडवाची रंगीन दुनिया ही कविता जी आसा ती ल्हानशी आमच्या मुखार तुम्ही सादर करची अशें तुमचे कडेन मागता. थँक्यू एक बार विजय. ही भल्ली दुनिया भितर सव्वस किस्माचे आसले कॉलेजीस आनी स्कूल आहेत. 2 शेरे होता
लेकिन शायरा सबब कोणतो स्कूल नाही, गालिबादो कोणी उस्ताद नाही. ही शायरी जे कोणते आहे वो एक ज्ञान हो, हे एक आमद जमचे, ह्याच्यासोबत कोणतो टीचर्स नाही, ही एक फित्री चीज ही, गॉड गिफ्ट हो, जे कोणा देव पसंत करता तो कस ती शायरी पडू शकता, करू शकता. आणि निकी शायरी ती दुडाचे बोलले ना तुम्ही, ऐका. दुडाची रंगीन दुनिया दूड असलन माल, दूड न तल्ला दूड असल्ले बलतद गा कंगाल. दुडाची हाय दुडाची रंगीन दुनिया दूड असलन माल, दूड न तल्ला दूड असल्ले बलतद गा कंगाल. पुढे फकीर येतो होतं बोला ते चिमटे घेऊन, ते टाईपाचे. दूडा सब दूड असला नवजरेता दूडा सो खयाल, दूड असला नवजरेता दूडा सो खयाल. हे दूड इसले खराब है, तू प्रार्थना करू घराला तुका तिकच फिकीर राहता केटलं कोण चोरून व्हायलंय का, कोण हाडे का, केटलो बेपार झालो का, ते बोलते राहता. दूड असला नवजरेता दूडा सो खयाल, दूडा सबब फकीर जाऊन करता तो सवाल. दूडा सबब खुरशर बेसून दाखडता जलाल, दूड असलन दूड नतलन दुनियाचो जंजाल. दुडाची है दुडाची रंगीन दुनिया दूड असलन माल, दूड नतल्ला दूड असल्ले बलतद गा कंगाल. दूड असल्ला नावजेर येता दुडाचो खयाल, म्हणजे नावजेर म्हणजे नमाज पडटा असताना, नावजो नमाज. दुडू ज्याच्याकडे असा तो नमाज पडटा असताना सुद्धा त्याचे खयाल दुडवाचोच असा तकलेन. दूड असला नावजेर येता दुडाचो खयाल, दुडा सबब फकीर जाऊन करता तो सवाल. ज्याच्याकडे दुडू ना तो मात फकीर जाऊन तुमच्याकडे दुडू मागपाक येता. आणि दुडा सबब खुर्चेर बसून दाखडता जलाल. हे आम्ही सगळ्याक पळयला की ज्याच्याकडे दुडू असा तो कदेलाचेर बसून खुर्चेर बसून व्हडलो आपलो रोष तो जलाल जे म्हणला रोब दाखयता. हय. आणि दुडू असला दुडू नातला दुडवाचं जंजाल. तुम्ही कविता जेन्ना बरयतात नवायतीन त्या वेळाचेर आज हांव तुमकां अशें म्हणटा की नवी जी पिळगी आसा, नवे जनरेशन जे आसा ते नवायतीतले तुमचे, ते नवायतींतल्यान चड वाचतात काय उर्दू? म्हणजे जो प्रश्न आसा तो जसो बाकीचे कडेन आमकां इंग्लीश आनी हाचे खातीर आसा. पवार साहेब सांगून घे ना, मी असल एक सूफी फॅमिलीचो माणूस, मी सूफिझमचो मुझे फॅमिली बिलॉंग करते आहे. पुढे तुकून अब्दुल इर्शाद को मुजिकस फॅमिलीचो माणूस बोलाला तुम्ही. ते आमचे पुरखांचे गोरीगिरी भल्ली असा भटकले बोलला तुम्ही. ते एक चीज किशी आयली, मी आमच्या गावाचे एक व्हडले फितरत साहब बोलून होते शाहीर, त्यांच्याकडे गेलो. मी म्हजे कोणी उस्ताद नाही, म्हाका टिचर्स जावंक कोणी मदो म्हाका गायडलाईन दिसा तुम्ही, गाईड करा म्हजी बोलून. ते बोलले समीउल्ला म्हजे ऐकले आणि बोलले समीउल्ला हे तुझो कमाल न्हय, हे तुझे मातावयले जे कोण ते वाटे हे तुका आयला म्हणून म्हणले. ते वळखला तुम्ही न्ही. नवे जनरेशन जे कोणते आहे ते मी जेत्ता तुकून असले शायरी सुरू केलो आणि अलग अलग टून्स असले तांकां कंपोज करून असले आयकूंक लागलो. ते भल्ली इम्प्रेस जाले नवे जनरेशन, आणि त्यांचे दिलाची का जावंक का आयकूंक मागतात ते ती चीज मी असले एक कोशिश केलो, एक तालिब इल्म जावन एक स्टुडंट जावन कोशिश केलो मी की ही चीज आयकवलं नसले हे नवायती भाषे उपर येतात का पलजाव ते दिन असले. मी त्याच्या भितर भल्ली स्ट्रगल केलो आणि मी त्याच्यात भल्ली सक्सेस जालो. किंवा पुरा यंग जनरेशन जे काय मोर देन 75 आमचो होको वाटे हिंगा नोफिल को वाटे होको म्हजो फॅन जालो, आमचो इश्तियाक का नोफिल का सबस जे कोणते स्टुडंट्स जे काय म्हजे भल्ली फॅन जाले. आणि हर ठावा पर हर महफिले भितर हर प्रोग्रामा भितर म्हाका आपोवंक सुरू केलें. आता नवे न्यू जनरेशन जे आसा, नवे भुरगे जे आसा ते नवायतीन शायरी करतात, करू सुरू केला. आता आम्ही खूप तांकां हे करते वाटेन तुम्ही करा काय वयर खाल जाला. आम्ही खूप फुडें भल्ली गलती केला. आमकां खूप तेटलो आम्ही सॉलिड मास्टर जावन काय आयल्ले न्हय. आमी एक मिल्ली चीज मिल्ली एक लायन मिल्ली मन जाले करूचे शायरी करू सुरू केले. तुम्ही को तशी करून हाडा कशें काय त्याच्या भितर वयर खाल राना आसले. आमचे नवायत महफिल तो जे कोण तो आमचो शोराचो एक हे आसा तेजे भितर आसले आमी हाडला आमी तुमचे असले हे करू शकता, हेल्प करू शकता म्हणून. आनी नवायत महफिल भल्ली काम करते वाटे जे भाषा पाटर जे कोणते आहे आपला ही नवायती कोंकणी जे कोणती भास आहे
हे जे पाटरी भल्ली काम करते म्हणजे मी कोयता ट्रस्ट भितर आज तुकून तकरीबन 20 वर्सां फुडें कासरकोट प्रोग्राम झाला मग अटेंड केला ते हय कासरकोट भितर तुम्ही होते का देता ना आणि गोवा युनिव्हर्सिटी भितर गोवा युनिव्हर्सिटी भितर सेमिनार जाल्लो सेमिनार भितर हांव आयला मेल्विन बाबान आमचे कडेन ही नवायतीतली कविता जी आसा ती ट्रान्स्क्रिप्ट करून देवनागरींतल्यान आमचे मेरेन पावयल्या शब्बीर बायदाचो जो फोले जो आसा फुले फुले जो आसा तो चिंदियाचे गोबे ह्या नांवान आमी देवनागरींतल्यान आमकां वाचपाक मेळटा नवायतीतली कविता तशी तुमी देवनागरींतल्यान वाचतात बरयतात मैं बरवेको नाही वाजको नाही मैं खाली पर्शियन उर्दू आणि जराशी कन्नडा हे करता मैं लेकिन मी आता मोजो नेक्स्ट मैं पुताको सावन धरला आता 4 तुमकां करून सिंपल करून दिला तशी हांव आता नेक्स्ट जे कोण तो म्हजो बूक आसा मेल्विना कडेन हांव सांगता मेल्विन रोटेक्स कडेन म्हजे दोस्त म्हजो भाव सोटा हिंगा तेजे कडेन हांव उलयता की नेक्स्ट हांव देवनागिरी भितर करची भल्ली कोशिश करतलो इंशाल्लाह कारण एक इंशाल्लाह थँक्यू मेल्विन बाबान थंयच्यान हात दाखयल्लो आसा म्हाका भल्ली मनाय देवनागिरी भितर करचे अगर मी फुडेकच देवनागिरी भितर हो नीट वाड करतो तरी मी कितली का फुडें वतो देवनागिरी केल्लातून रावच्यान आमची धाकलीशी कम्युनिटी 35-40-50,000 ची आबादी आमची नवायती आसपासचे मिळून काय व्हडले भला एटलीस्ट 1 लाख राहते पुरा मिळून करून टोटल लेकिन मैं वलखता आमच्यानो ज्यादा जो कोणी हरी मंगळूर गोवा वगैरह सा ज्यादा देवनागिरी वलखतले वाटत तुमचे इसले उस्ताद व्हडले वाटत राजा पवार साहेब इसले तरी त्यांच्या सोबत आम्ही आमकां करूकच पडतले देवनागिरी तुम्ही जे नवायती हांगा भटकल आनीक मणके मुर्डेश्वर मंकी या जाग्याचेर जे आसात तांची नवायती आणि मुंबई जे नवायत लोक आसात और या सायडीन सावंतवाडी कुडाळ त्या सायडीन नवायत जे आसा हे दोन्ही ही बोली वेगळी नवायती एकच नवायती खाली प्रोनन्सिएशन जे कोणते आहे जर्रा तांदून ते गेलो नव्हे तो आयलो नव्हे जर्राशीन फरक आसा दापूचे जे कोणते मी आता आमच्या हिंगा असले फादर जे कोणते हिंगा स्पीच केले स्टेजावर म्हाका पुरा हेलात गेले ते सांगले जेटल्यान हिंगा मुखर्री जे काही सांगले हिंगा मी पुरा ओळखलो लेकिन तो प्रोनाउन्सिएशन मी देऊ शके नाही वळखला तुम्ही म्हाका आदत नाही फुडें आमचे मामा बापा जे कोणते घरी जापली जापनी आम्ही तुमकां आयकले हांवें एक ती कविता आयकल्ली दुबय साकून पप्पा आयले ते तुमची ती म्हजे न्हय ते हेजे ते कोणाचे शबीर बायदाचे हा ओके म्हणजे माझा एक तकलेन प्रश्न आयलो की चडशे हांवें तुमची जी आयकला ती शायरी रुपान आसा तुमची जास्त चडशी जे आसा ते शायरी जाका आमी गजल रूप फॉर्म जे आसा त्या फॉर्मान प्रोज फॉर्मान नवायती कविता खूप कमी वाचपाक मेळटा गद्य रुपान पूण शब्बीर बायदाची मेळटा थोडीशी आयकुपाक चड न्ही आनीक तांची चडशी जी आसात ती तुमकां युट्यूबाचेर वेगवेगळे ऑडियोज आनीक व्हिडिओज आयकुपाक मेळटले तांच्या हाजे कवितेचे तुमी नवायतींतल्यान बरयतात उर्दूंतल्यान बरयतात ना उर्दू पासून फुडें जे कोणते आहे नवायती लिपी आसली हे आपले तुमकां कळून राव उर्दू 300-400 वर्षां जावन आमची नवायती भितर बरवल्लो गाये बैतो म्हणून एक बूक आसा ते 1000 वर्सां फुडें बरवल्लो बूक आसा तो ते कुरानाचो एक वर्स सुरे बकरचो जे काय आहे त्याची तफसीर ती सगळी नवायतीन आसा ती गाये बैतो सुरे बकरची जे कोणते हे असे गाये तकरीबन 1900 वर्सां फुडलोच मामिला तो आणि उर्दू लँग्वेज जाली लष्करी लँग्वेज जे कोणते आहे हे 300-400 वर्सां फुडली लँग्वेज तेजेन जाहीर जाता की नवायती तेजे फुडें तुकून आसा आमच्याकडे लिपी नाही लिपी आम्ही असले अरबी आणि पर्शियन इस्तेमाल केले येमेन वाठारांतल्यान अरबी लोक हांगा आयले आनीक धंद्याच्या निमतान ते बगदाद भितर आसा पळय इराकचे बगला एक धाकलेशीन गांव आसा जिशी हिंगा येता हे कोणचे हे आमचे पांडेश्वर जिशी आसा ते सास्तान पांडेश्वर किशे आसा ते इराक भितर बगदादचे बगला एक गांव आसा बनुवाईत तेजे नाव बनुवाईत ते बनुवाईत चढ बोलते ते नवाईत झाले ते बनवाईत माहीत हे 9 माणसे परणे केले 9 चणवे जाल्ले ते न्हय हे ते गांवाचे नाव तिगा तुकून ते नवायती ते यमन आयले यमन हादरमौत भितर गेले तो एक बादशाह होतो तिंगा तो हेजाज बिन युसुफ बोलून तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॅमिली सा मारतो होतो तो
वळखला तुम्ही? हा, आता तुम्ही जी कविता बरयतात हय ताच्या भायर तुम्ही आता ही जी इन्फॉर्मेशन आसा, माहिती आसा, हय आता तुम्ही जी सांगली ती तुम्ही बरोवन पब्लिश केला, बरयतात? कोशिश करते वाटतं आम्ही ऐकवते वाटतं थंबाको आणि ते गाव ताकून तुम्ही थिंगा इराकचो मॅप काढून बगला बनवू आयज बोलून गाव आसा. हय, म्हणटकीर हांगा आमचे नवायती तांचे बरोबर आयिल्ले आसात. हांव तांकां हय, मागता की तुमी नवायतीचो जो इतिहास जो आमचे आसा- तंजीमचे प्रेसिडेंट को आयला हिंगा, हा, भटकल तंजीमचे प्रेसिडेंट आणि असले काँग्रेसचे हे कोय हय, जिम्मेदार एक. म्हाका तुमचे कडल्यान अपेक्षा आसा ती थोडे गद्य तुमचे कडल्यान, प्रोज, फक्त कविता न्ही, फक्त शायरी न्ही, हय. तर तुमचो इतिहास नवायतीचो, हय. नवायती भाशेंतली उतरां, हय, हय. ताजे बरोवप, ताजी डिक्शनरी, अशे तरेचो अभ्यास करून तुमचे प्रकाशन जावचे अशी म्हाका करूची कोशिश करते वाटो आम्ही. तुमी आणि मी केतो एसएसओ भल्ली म्हाका शौक, मतलब हिस्ट्रीचो मैं स्टुडंट हा, म्हाका भल्ली शौक. मी तेजे उपर कस स्कूल लाईफ भितर आसले म्हाका काही स्पीच करू सांगला मी ते हेजे उपर दिवचे. अदे 1880 भितर अशी जाले होते, 1670 भितर हो आयलो होतो, तो तेका मारलो, हो गेलो, ते मी सांगतो होतो. तेणी तागो आमचे कौमाची जे कोणते हिस्ट्री आहे, भटकले किशी आयिल्ले, हे किशी जाले, किशी आबाद जाले, तेजो मी भल्ली तपसरा म्हजी नजमाबदार करते वाटे मी. आता आमची जमातेचो 1000 वर्साचो हे जालो प्रोग्राम जालो तो, तेजे भितर को मी मंदिर कशी केला ते दाखडला, ते कशी आम्ही आयिल्ले, किशी जाल्ले, किशी आरब आयले, ते तुम्ही नजमातल्यान मांडले. नजमात पडला. हांव नजमातले न्ही, तुम्ही इन्फॉर्मेशन दिवपाची, इन्फॉर्मेशन दिवचे आसपा. हा, बरोबर. करू हे तुमचे कडल्यान अपेक्षा आसा की कवितेच्या भायर तुम्ही गद्य, प्रोज फॉर्मांतल्यान बरोवचे. आनीक आमी ह्या चर्चेच्या सामके निमाण्या भागा कडेन पावल्यात. आतां हांव तुमचे कडेन मागता की तुमी आमकां एक तुमची आवडटी गजल जी तुमची आसा ती आमच्या मुखार हांगा सादर करची. आनी हांवें सादरीकरणा खातीर तांकां चड सांगलें कारण नवायती जी आसा ती सादर करपाचीच कविता चड बरयतात, ती आयकूप बरोवपाची वा आमी वाचून दाखोवपाची करना. डायरी एक नवो नजम हांव बरोवला, हा, ते मी आमची धाकलीशी कम्युनिटी आमची, मी जियादा करून दुसरा मेसेज जावच्या फुडें आमचे घरे मी फुडें हे करून घेता, मेसेज देऊन घेता. बघा मी ते फुडें बोलते होते चराग तले अंधेरा जाऊ नये, फुडें आपले घरे उजवाड करून त्याच्यामुळे दुसऱ्याचे घरे उजवाड करू द्या मोगास. तरी मी जे कोणती शायरी केला ते आणि मी सांगला ते मी मोजी कम्युनिटी सबब आणि मोजे मुस्लिम माशरा सबब मी ज्यादा करून सांगते वाटे वळखलात. हय, सो तांणी नवायती कम्युनिटी खातीरच संदेश दिवपी एक जी गजल बरयली, नज्म बरयली, ती ते आमच्या मुखार सादर करतात. आनी ताजे उपरांत आमी आमची ही चर्चा जी आसा ती हांगा सोंपयतात. ऐका हे ताजा आहे की ही चीज ही बदले गाँव मौसम को हिंगा सवस बदल्ला, बदले गाँव मौसम को हिंगा सवस बदल्ला, दबल्ले साखे का बावडून पलाम चेर फुल्ला, तू सोडून ना उमेदी जरा तकवाची वाटेर वस, तू सोडून ना उमेदी जरा तकवाची वाटेर वस, आपोंची रहमत दोन्यो तुझी हाते इसरला, दिलाची साहू जपनी में हडून सम्मे धरलाटे, दिलाची साहू जपनी में हडून सम्मे धरलाटे, सदाए दिल मुझी ऐका मुझो आवाज बसला, सदाए दिल मुझे ऐका मुझो आवाज बसला, ही दुनिया गज गजूची खे अशे जत बका तुझी,
ही दुनिया गज गजूची खे अशे हेजत बका तुझी अधुरी हसरतो पोसून फनाचो झाड रवला अधुरी हसरतो पोसून फनाचो झाड रवला कलम मुझे अमानत ही जुबानो फन को एक नेमत कलम मुझे अमानत ही जुबानो फन को एक नेमत समीची शायरी भीतर हे जे नस हुस्न ऐला समीची शायरी भीतर हे जे नस हुस्न ऐला बदलेगा मौसम को हिंगा सावस बदलला तर अशी ही समीची शायरी दिसान दीस वाढत वचू आणि कलम ही तुझीच नाही आमची सगळ्यांची अमानत जाऊ अशें मागता आणि या जाग्याचेर हांव ही चर्चा सोपयता आणि सुत्रां आयोजका कडेन दिता. शुक्रिया, देव बरें करूं. देव बरें सामको व्हडलो शुक्रिया. खास करून मेहतियाज फॅमिली आणि कोयता ट्रस्ट तुम्ही भल्ले आभारी वाटे की म्हाका स्टेजा पर व्हडलो सम्मान दिवन तुमी आपवले आणि चार जापणी सांगूचो मौका दिले. सम्मासो जेटले ऑडियन्स हिंगा आदीप आनी असले शोहरा वगैरे असं आयला आणि जेटले बल्ले ऑडियन्स आयलात त्यांचे सम्मासो मी आभारी आणि शुक्रगुजार वाटे की तुम्ही म्हाका हो मौका दिवन येदी व्हडली इज्जत दिवन हिंगा आपवले आणि हो येदो व्हडलो म्हाका अवॉर्ड दिले. हो अवॉर्ड म्हज्या सबब न्हय, जेटले शायरी करते वाटेत आणि शायर जातले वाटेंचे सम्मा सबब हो अवॉर्ड बनून तुम्ही वळखा. हो समीउल्ला बरमारा साहब अवॉर्ड नाही हो राजेश पवार साहब को आणि बीच दुसरे हिंगा जे कोणी वाटेत जेटल्यांनी शायरी करतले सम्मा सबब हो अवॉर्ड बनून वळखून तुम्ही को जे काय है अमन भाईचारगी मोहब्बत आणि उखवतचो पैगाम दिवन शायरी करू कस. ओके, शुक्रिया. कवीनी उलोवचे उणे पूण उलोवंक सुरू केल्यार रावोवचेंय उणे. तितले ज्ञान भंडार तांचे लागीं आसता, विशय जायतो आसता. नवयती भाशेची गिरेस्तकाय दोग बलिश्ठ कवींद्वारी एक अपुरबायाचो सांकोवपाचें प्रयत्न. तुमच्या उतरांचो बळ तुमी हांगासर दाखयलें. देव बरें करूं. डॉक्टर राजय पवार आणि सय्यद समीउल्ला बर्मावर तुमकां ताळयोंचो शिवर तांचेर. Yes, thank you, sir.